मेरा नाम नूर। नूर, आप यहाँ पे तभी जा रहे थे? हाँ, उसके गाड़ी के पीछे ही था मेरा गाड़ी। हाँ, तो इधर काम चालू था, पतरा क्या हो गया, सीधा उसके ऊपर ही आके गिर गया। ओके, तभी आपने देखा? हाँ, मैं उसके पीछे ही था। तो वो पतरे के अंदर घुस गया था? पतरे उसके नीचे आ गया था गाड़ी, उसका पूरा गाड़ी, और वो जो है ना आदमी, उसका पूरा पतरा ऊपर गिर गया था। हाँ, काम चालू था इधर, अंदर में काम चालू था। कितने लोग मिल के उठाए? तो कम से कम 5-6 लोग मिल के उठाया। पतरा बहुत अंदर जेसीबी था? अंदर जैसे हेवी था पतरा, उठाने में खड़ी आती है। जेसीबी वाला भागा भाग गया, जेसीबी का ऑपरेटर भाग गया था। ओके, तर त्याचे नाव किती? स्वप्नील. हां, स्वप्नील तो ॲक्च्युली असिस्टंट लाईनमॅन आहे, बट ही वॉज वर्किंग एज अ स्टेशन ऑपरेटर. आणि बरोबर काम म्हणजे चांगलं करतात. आणि ही वॉज वर्किंग फॉर फर्स्ट शिफ्ट ड्युटी घरा वयता. ओके. मागीर म्हाका आफ्टरनून जेन्ना जालें काम तो भायर सरलो आनी हांगा पावलो, आनी मागीर म्हाका अरावंड 2:30 कितें फोन येयलो स्टाफाक, तेजें एक्सिडेंट जालो. जेन्ना आमी एक्सिडेंट तालीम कडेच्यान गेले, ते म्हणपाक लागले इज एक्सपायर्ड. हांगा पावले जाल्यार कितें आयकलें तुमी? हांगा पावले म्हणजे स्टाफ इथे सांगताले, म्हणजे तेन्ना ते पुलीस इन्वेस्टिगेशन करताले. हां, तांकां आतां आमी पळयताले कितें आमी ट्राय करताले. पण तुम्ही कितें आयकले? जे लोक म्हणटाले कितें म्हणटाले? लोक जे कोणी ताका उखलून सायडीन दवरलो पळय, ते लोक हांगासर कोण त्या टायमार जे लोक आसले पळय ते सगळे जाण गेले घरा कडेन. घरा म्हटल्यार आनी ते कितें गेले. ते एक्सिडेंट टायमाचेर कोण आय बिजनेस सगळे ते आमकां मेळोंक ना. वेळी बाबा आमचो स्टाफ कोण येताना आफ्टर ड्युटी अवर्स एक्सिडेंट जाला. एक्सिडेंट जाला म्हणून मला इमिजिएटली त्याचा ब्रदर येलो आणि शिफ्टेड टू चिकारीम कॉटेज. आणि आफ्टर 45 मिनटांनी बेसिकली इज एक्सपायर्ड. इमिजिएटली रश करून हांगा येयले, परत हांगा येयले. हांगा पंचनामा जाता, हे फॉर्मेलिटी कित्याक एसिस्टंट आमचो स्टाफ. पण कितें आयकलें तुमी? एलिगेशन आसा की वो तो बोर्ड आहा पळय बॅरिकेडिंग आहा तें पडला? फ्रॉम माय स्टाफ जे आहे ऑपरेशन चालू आसलें मातसो टर्न जाय. हय, कितें म्हणटा? आमचे हांगा एक फिडर ट्रीप जाल्लें. हां, अशें हय हय. फिडर ट्रीप जाला म्हणजे स्टाफ थंय जाते अरावंड 200 मिटर. हां, पूण एक्सिडेंट जाला म्हणजे पळोवन येयलो तो आमचोच बी जालो. तेन्ना पयलीं कितें की तेन्ना मागीर तोपर्यंत तेचे पयलीं गेले ते अशें म्हणजे स्टाफ सांगता. पळोवन कितें जालें, तो पत्र कितें जे जेसीबी कितें हाडला ते आमच्या स्टाफान म्हाका एक दिली, आमी त्या आमी स्पॉटार नासले. हां, पत्र तेच्या आंगार पडलो, स्कुटरीचो पडलो. तेन्ना तो ओके आसलो कितें ब्लड येयलें ते म्हणटाले सांगात तेन्ना कोणाले. मागीर ते टू चिकले हॉस्पिटल तेन्ना हे आसा तेंचे आसा ते आतां एन्क्वायरी चालू आसा. कोणी कितें केलें, कसो एक्सिडेंट जालो, कसो जालो. एज अ डिपार्टमेंट हेड तुमची कितें मागणी आहा? जस्टीस मेळोन येता, कोणाच्या जर चुकी आसली तेका किंवा आमच्या कडेन केला तर तेच्या चुकी आसली. बट डायरेक्टली सपोज नॉर्मली पडलो मनीस जाल्यार इतल्या कानारसून रगत येवचो ना न्ही, कितें तरी चेपलो आसतलो न्ही? म्हाका हेडेक जाल्यार आसा सस्पेक्टेड मेडिकल मध्ये पत्र म्हणजे कितें हेवी पत्र आहा तो डिसायडीची इन्क्लायन राती कितें रोड बी सारको अपडावन हेताच्या हाचेर काम करता. पुलीस करता आमी पंचनामे त्यांनी केला स्कूटर बिटर सगळे गोईंग ऑन. कितें सारकें म्हणून आमी आमकां कितें जाय आतां हे सगळें चल्लां. आतां आमी सगळ्यांक आपयला, पुलिसाक आपयला, सगळ्यांक आपयला. आमकां कितें जाय हेचो इतिहास आमच्या स्वप्नील भावाक आमकां न्याय मेळपाक जाय. आमकां काय नाका कित्याक आमकां सकाळी फुडें आमच्या वांगडा काम करून गेल्लो भुरगो तो आमकां कशें दिसतलें तेंच आमी मागता. दुसरें म्हटल्यार हे सेफ्टी पळय आयज तेज्या वांगडा जाता, फाल्यां आनी कोणा वांगडा जाता. ते हे पळोवंक शकता तुम्ही बॅरिकेड तुम्ही बॅरिकेड आता हे सुद्धा कोणाचेर पडूंक शकता हे बॅरिकेड. आता हो तो भायर आहा पळय दिसता आपले चूक ना म्हणटा पळय दिसता तुमकां. पुलिसाकडे एकूच रिक्वेस्ट म्हणटा आमकां हेल्प करता, न्याय दिवचा म्हणून पुलिसाकडे इतनाच रिक्वेस्ट करता आणि कांयच आमकां हे ना. सर जी, आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट चालू है, कैसा हुआ, कुछ पता है आपको? लंच टाइम में हुआ था, एग्जैक्ट कोई नहीं था, ओनली ऑपरेटर मशीन बंद था, उधर खड़ा था पीछे। हाँ,
ऐसा एलिगेशन है कि ये जो बैरिकेडिंग है लोखंड का वो गिरा ऐसा। पैर के गिरा बोलते कैसे कि गाड़ी हिट किया क्या है मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा। बोल रहे हैं गाड़ी जेसीबी लगा, हाँ जेसीबी ऑपरेटर बोल रहे थे बंद कमीशन पीछे खड़ा है। ओके, बट ये गाड़ी हिट होने से गिर सकता है ऐसा? नहीं नहीं, इतने हेवी बोर्ड अभी 5-6 महीने से काम चल रहा है। नहीं, स्कूटर से हिट से गिर सकता है क्या? स्कूटर हिट से ये स्पोर्ट्सली मारेगा तो गिर सकते हैं, चांसेस है। अच्छा, तो आपके हिसाब से वो खुद मार सकता है, जेसीबी ने नहीं मारा ऐसा लगता है? ऐसे लग रहा है, लेकिन अभी बैक क्या मालूम पड़ेगा ना। अभी लोग भाई भी उन लोग अभी सडनली उनका ब्लेड आके एक्सपायर हुआ, हाँ। अभी अटैक हुआ क्या हुआ मालूम नहीं। आपको मालूम पड़ेगा फिर हवा में बात नहीं, बाय द वे।